कारण ही संघटना कितेंय करूं शकता. आनी आज बाब वेलिंगकराक संघटक म्हणून जो आशिल्लो मेन तो गोंयचो काडला. तांचें अशें आसता की 3-3 वर्सांनी ते बदलता. ताका काडला हाजो अर्थ असो न्हय की ताका आनी खंय नेमलो आसतलो आनी तो काडून हांगा गोंया भायर धाडला हेचो अर्थ ताका ताचेर एक्शन घेतलें अशें न्हय. तांची संघटनाच अशी आसता की तांकां दिसता थंय तांकां ज्या ज्या कडेन तांची संघटनेक वावर करपाक जाय, जोर दिवपाक जाय, त्या त्या कडेन बरे मनीस ते व्हरता. आनी तातूंतलोच एक भाग बाब वेलिंगकरा विशीं आसूं शकता. गोंयचो मोगो पक्ष, त्या वेळा वयलो महाराष्ट्रवादी पक्ष, म्हज्या गोंयकाराचो पक्ष आज आनी महान गोमंतक पक्ष हो पक्ष सदांच विधानसभेंत आसा. आनी ह्या विधानसभेंत 1963 ते आज पर्यंत मोगो पक्षान आपलें कर्तृत्व सिद्ध केलां. जनमंचांत रमिल्लो हो पक्ष प्रत्येकाच्या मनांत आसा. यंग जनरेशनान जर इतिहास वाचलो जाल्यार तांकां अशें दिसून येतलें की मोगो पक्षाक मोठो वावर आसा. आनी अशें कोणीय कितें सांगलें म्हणून मोगो पक्ष डगमगना. आमचें डिसिजन आमची सेंटर कमिटी घेतली, आमी स्वता घेतले आनी त्याच प्रमाणे आमी लोकां कडेन वतले. आनी त्या खातीरच आज पासून एकूच पक्ष, आमचो पक्ष 1963 विधानसभेत आसा. अलायन्स, वी आर इन अलायन्स and we will go for alliance. Only sheet sharing will be the problem. Sheet sharing is very important this time, and we will not leave the places where we contested last time. This is our main aim. We will not leave the constituencies where we contested. Of course, आमचो रायट आसा. प्रत्येक पक्षान युतींत वता आसतना आपलो रायट मागपाकूच जाय. दिवप की ना, कितले करप हें लास्ट फायनला करपाची आवश्यकता आसता. आमी सांगलें जें आमकां दिल्या फाटल्या फावटी तें आमी सोडचें ना.